सुरवातेक आमी गीत घेवया A26 पेज नंबर 13. A26 पेज नंबर 13. सगळी आमी एकठांय जावया, सगळी आमी लागीं सरया, दुनिया देवा वागाडुया, आरोन आमचो गाजोवया, दारोणातू कडप दोरिया, जिवितातू जोरू दोरिया, आमकां भुरग्यांक तूं वाडटा गोय, तुज्या राजान व्हरून खावय, दारोणातू कडप दोरिया, जिवितातू जोरू दोरिया, आमकां भुरग्यांक तूं वाडटा गोय, तुज्या राजान व्हरून पावय. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं. आयज आनीक एक दीस आमी आल्तारा मुखार पवित्र संस्कारान वांटो घेवंक आयल्या. आयची मिसाची भेट देवाक दिनवासून भेटयता. फ्लाविया लोबो आपणाक कोविड-19 हातूंतलें बरें केलां देखून देवाक दिनवासता. ताचे बरोबर आमी देवाक दिनवासुया आनी जितलीं जाणां बरीं जाल्लीं आसात, रिकवरी जाल्लीं आसात, तांच्या सगळ्यां पासत आमी हे मिसाचे भेटेन देवाक आर्गां दिवया. तशेंच आमच्या मागण्यांत आयज दवरुया. रॉबिन आनी पल आपल्या लग्नाच्या दिसाक देवाक दिनवासतात. तशेंच रेमंड आनी रेजिना आपल्या लग्नाच्या रुपया उत्सवा दिसाक देवाक दिनवासतात. सगळीं जे आपलो जल्माचो दीस मनयतात आनी हेर कोण आपल्या लग्नाचे दीस मनयतात, तांकां सगळ्यांक आमच्या मागण्यांत दवरून देवा लागीं तांचेय पासत मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एक वोट तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सगळें म्हज्या बापान म्हज्या हातान दिलां. जेजूच्या हातान जरी तर सगळें दिलां जाल्यार जेजूच्यानूच आमकां तारण दिवंक जाता. हें तारण घेवंक आमी सगळीं खंयच्याय धर्माची आमी आसूं, खंयच्याय गांवची आमी आसूं, आमकां आपयल्यान तर जेजू सवें हें तारण आमकां मेळचे पासत आमी हे मिसाची भेटेन करीत भाशेन मागुया. आनी जायते फावटी हें जेजू सवें मेळटलें तारण आमी बेपरवा करून सोडलां. असले आमच्या चुकीचें देवा लागीं बोगसणे मागुया. हांव पातकी सुरपदविदार देवा आनी तुमकां भाव भयणींनो, म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून तणान सारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत भाग्योन सदांच सांकवार मरे सगळ्यांक देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणींनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पर देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सुरपदविदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकूत कोर. सुम्या काकलूत कोर. क्रिस्ता काकूत कोर. क्रिस्ता काकलूत कोर. सोम्या काकूत कोर. सुम्या काकलूत कोर. प्रार्थुया. बो काकलूत सारा देवा, पास्कांचो गूट समारंभून आमकां मेळ्ळां तें नवें जिवीत सांबाळूंक आनी वाडोवंक तुज्या आज्ञाच्या मार्गार आमकां थीर करून दवर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता देवा सासणाच्या सासना. आमेन.
मनशाच्या उतराक की आमी पालो दिवंक जाय विचारलें. ह्या नांवान आनीक शिकोवण दिना जावं आमी तुमकां खरी शिटकावणी दिली, तरी शिटकोवणेक तुमी जेजुजाल्याचें शेर बोल्लें आनी ह्या मनशाच्या मरणाक आमकां तुमी जबाबदारी करून सोडले. परतीपाल करून पेद्रून आनी दोन दितांनी म्हटलें, मनशाच्या उतराक न्हय पूण देवाच्या उतराक की आमी पालो दिवंक जाय. एका कुर्सार उमकळेल्याक तुमी जिवेशी मारलो त्या जेजूक आमच्या पुनून जिवंतपणाक देवाक पुनून केलो. ताका फुडारी आनी सुरवणार करून ताचे वरवीं इस्रायलाचें जिवीत बदल्लें आनी पातकांचें बोगसवणें दिवंक आपले पदवेन देवान ताका वयर उबारलो. हें सगळें घडच्याक आमी गोवाय आसात आनी देवान आपले आज्ञा पाळच्या जो पवित्र आत्मो आमकां दिल्लो तो गोवाय आसा. हें आयकून ते इतले रागान बोल्ले की तांकां जिवेशी मारूंक सोदताले. देवाचें उतर हें आमचो जबाब जातलो. दोयडिल्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान जाप दिली. परतून म्हणुया, दोयडिल्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान जाप दिली. सगळ्या वेळार म्हज्या आसतली. चाकून घेयात आनी पळयात सर्वेस्पर कितलो मोवाळ गोड. ताज्या गोपान आसरो सोदता तो मनीस बागी. आमचो जबाब, दोळडिल्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान जाप दिली. सर्वेस्पर कोट्या मनशांक पाट ओलटा, प्रिथिमेलो ताजो उगडास नाश कोत्ता. बरी मनशांक उलो मारता, सर्वेस्पर ताजें आयकता आनी सगळ्या आकांतांतलो ताका निवाडटा. जबाब, दोळडिल्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान जाप दिली. जाचे काळी दुकोलां कोंतोलां ताजे सरसी सर्वेस्पर आसा. जाचे मन ओळवळटा ताजे सर्वेस्पर हात ओडटा. बऱ्या मनशांक उपदेश बारी उचिता पूण ते सगळ्यांचो सर्वेस्पर ताका निवाडटा. जबाब, दोळडिल्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान जाप दिली. उद्गाराक उबी रावया. Sorvespora, 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 sui sui. Sorvespora, sorvespora, sorvespora sui sui. तोमास म्हाका पळयलोय देखून तुवें विश्वास दवरलोय. पळय नासतना विश्वास दवरता ती कोरें सुभागी. Sorvespora, sorvespora, sorvespora sui sui. Sorvespora, sorvespora, sorvespora sui sui. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. जुवावां पोरमणी जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. स्नान दातारा जुवावान आपल्या शिसांक म्हळें, जो वयर तावन येता तो सगळ्याहून व्हरतो. जो प्रितुमेंतलो उपजता तो प्रितुमेचो आनी ताचें उलोवणें प्रितुमेचें. जर स्वर्गार तावन येता तो सगळ्याहून व्हरतो. आपणें देखलां आनी आयकलां ताची तो साक्षी दिता. तरी पूण कोण ताची गोवाय मानून घेना.
ताची गोवाय मानून घेता तो मनीस देव सत्यवंत म्हूण रुजू करता. कित्याक जाका देवान पाठयला तो देवाची उतरां उलयता. देव ताका माप मेजप नासतना आत्मो दिता. बाप पुताचो मोग करता आनी ताणें सगल्यो वस्तू ताच्या हातान दिल्यात. जो पुताचेर भावार दवरता ताचे सगळें सासणाचें जिवीत आसा. जो पुताचेर भावार दवरिना तो जिवीत भोगूंक पावचो ना, पूण देवाचो क्रोध आपल्या माथ्यार हाडटा. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे वाकाणी तुका क्रिस्त. दळदिऱ्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान जाप दिली. आयच्या जाबाब स्तोत्राक आमी हो जाबाब दिला. दळदिऱ्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान जाप दिली. दळदिरो म्हणटा तो कोण? दळदिरो म्हणटा तें एक वायट उतर कशें घेवचें न्हू, बॅड वर्ड कशें घेवचें न्हू, पूण खेरीत भाशेन जीं सारकीं सकल पडलेलीं आसात, अस्सोक्त जाल्लीं आसात, जांचे लागीं आपणाचीच पासत करूंक कांयच ना, ती देवाचेर विस्वास ठेवतात आनी देवाक उलो मारतात, जाल्यार हांकां आयज आमी हें उतर लावंक जाता. दळदिऱ्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान जाप दिली. हें दळदिरपण घडये आयलां पातकाक लागून. हें दळदिरपण घडये आयलां जी परिस्थिती आमचे भोंवतणी जाला ताका लागून. हें दळदिरपण घडये आयलां आमच्याच खासगी जिविताक लागून. कारण कसलेंय जावं, जो कोण देवाक उलो मारता सर्वेस्पर जाप दिता, देव जाप दिता. तर जरी तर देव जाप दिता जाल्यार आमी धांवून ताचेशी येता. जेजू पुनर्जीवन जालो आनीक स्वर्गार चडलो. स्वर्गार चडून बापाच्या उजव्याक बसला. आमी आमचो भावार्थ उच्चारता आनी जें कितें आमी ताचे लागीं मागता तें आमचें तो आयकताच. तें आमकां बरें काय बरें न्हू, वा खंयच्या वेळार दिवपाचें खंयच्या वेळार ना दिवपाचें तें आमचेर दल्ललें ना, ताचेर दल्ललें आसा. ह्या पासत सद्याक आमी करपाचें तें गरजेची वस्त ताचेर विस्वास ठेवूंक आनी ताका आमच्या उतरांतल्यान आनी आमच्या करण्यांतल्यान परगटूंक. जशें पेद्रू आनी जुआंव जेजूक परगटूंक भियोनासतना मुखार गेले. जें कितें सारकें आसलें तेंच तांणी लोकांक सांगलें. जेजूक पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूक ह्या परजेशी तांणी पावयलें. आनी तें करता आसतना जायतो दुमाळो, आडकोड जायती, तांकां बोन करपाक जायते जाण मुखार सरल्यात. जायते जाण म्हणटा ते खेरीत भाशेन जांच्या हातान पदवी आसा ते तांचें उतर बंद करूंक मुखार सरले. ह्या नांवान आनीक शिकयना जावं, ह्या नांवान लोकांची मनां आनीक भरिना जावं आमी तुमकां शिटकायल्ले. तुमचें आयकोपाचें काय देवाचें आयकोपाचें? मनशाचें उतर आयकोपाचें काय देवाचें उतर आयकोपाचें? जरी तर मनशाचें उतर देवाच्या उतराचेर आड वेता जाल्यार दुबाव विरेत हें मनशाचें उतर पयस आनी देवाचें उतर आमी आयकूंक जाय. पूण जरी तर मनशाचें उतर देवाच्या उतरा सारकेंच, देवाच्या उतराचेर आड तें वचना, पूण देवाचें उतर जें कितें आमकां सांगता तेंच शिकयता जाल्यार तें आमी पाळूंक जाय. म्हणटच हें समजून घेवंक आमकां जाणवाय जाय. खंयचें उतर मनशाचें खरेंच देव सांगता तें आमकां करूंक लायता. म्हणटच पवित्र पुस्तकान आमी वचूंक गरज. बेश्टीच भायलींच उतरां लोकांची आयकलीं वो खबरो चलतात त्यो आयकल्यो, तातूंतल्यान देवाचें उतर समजचें ना. देखून पवित्र पुस्तक उगडून ताचो अर्थ समजूंक आनी ह्या प्रमाणे आमचें जिवीत मांडून हाडूंक भोव गरजेचें. आनी जुआंव स्नान दातार आमकां खेरीत भाशेन सांगता, स्वर्गांतावन जो आयला म्हणजे देवाचो पूत जेजू, तो व्हरतो, ताचें उतर व्हरतें. प्रितुमेचीं आयल्यां तांचीं उतरां व्हरतीं न्हय.
तांची उतरां पोलकी तर आमचें पोलकेपण कुशीन दवरुया. जेजूच्या उतरांचेर आमचें मन लावया आनी सगळें जरी तर बापान देवाच्या पुताच्या हातान घातलां म्हणजे जेजूच्या हातान घातलां जाल्यार आमकां भिरांतूच ना. जाका जेजू मेळ्ळो ताका सगळें मेळ्ळें. तर आमी जण एकलो जेजूक न्हयच फकत उतरांनी पूण आमच्या कोरण्यांनी अणभवुया आनी तोच जेजू दुसऱ्यांक दिवया. आनी हे भाशेन आमची तारणाची वाट चलता आसतना ह्या संवसारांत आमचीं उतरां एकामेकाक असलींच मोग दितलीं, घोटाय दितलीं, काळोखांतलीं भायर काडटलीं उतरां जावं. आमचीं उतरां एकामेका लागीं तोखणाय करतलीं उतरां जावं. आमचीं उतरां एकामेकाक नवें जिवीत दिवपाचीं जेजू सारकीं उतरां जावं. तर हेंच करूंक आमकां हे भेटेन कृपा मागून घेवया. भेटोनी वेडार गीत घेवया. C26 पेज नंबर 39. C26 पेज नंबर 39. निर्मोल बेडुंड्या सोऱ्याची सोम्या जेजून ती गोडलोली ताचे कोण आपले मास्रो दिनवासता तुझ्या उदारपणान आमकां दिलाय तोंडात तुमी दिलां मनशाच्या वावरान आमकां जिविताचो एक गोड करून जेजू बोली आमच्या काळजाची भेट करता. बापा मानून घे तुझ्या मानाक समोर पिता निर्मोल बेडुंड्या सोऱ्याची सोम्या जेजून ती गोडलोली ताचे कोण आपले मास्रो ताणे बसूंक आमच्या ओतम्या. म्हज्या भावा भयणीनो हे म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेवं. भोव वर्त्या देवा आमच्या मोगाळ बापा, दुपावरी आमच्या मागण्यांचो आनी देण्याचो परमोड तुजे मुखार चडून दी. ओतम्यान आमकां शुद्ध निर्मळ करून तुज्या व्हडा मोगान स्थापलोल्या ह्या बलिदानान फावो ते परी वांटो घेवंक कोनवाडायेन आमकां कृपा दी. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व काळी आमी तुका वाखाणूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजे मोहिमेची किर्ती आनी वाखाणणी वर्त्या दबाज्यान आमी करची, कित्याक जेजू जालो आमची पासकांची बोली. आमचे खातीर तो आपलें अर्पण करीत आसा. तो आमचो शारोती जावन तुजे मुखार सदांच आमची राखण करता. एकदां बली जावन मारलेलो आनीक तो मरो ना, पूण सासणाक आसा जिवो. देखून पासकांच्या संतोसाच्या नादार उल्हासता सगलो संवसार आनी सर्गीचे सर्व दलबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पर तूं, स्वर्ग आनी संसार भरल्या तुज्या वैभवान. सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका जय. सर्गी तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो.
तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच बरी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बावार्ताचो घोट परगोठुया. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला, जेजू नव्यान येतलो. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला, जेजू नव्यान येतलो. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आखे प्री तुमीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्ग बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरवसो धरून मेल्यान त्या सगळ्या आमच्या बाबा भयणांची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुज्या परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माये सांगाती तिच्या पोती बागयोन जुझे, बागयोन धर्मदुतां, बागयोन जुझे वाज आनी बागयोन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काडी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा. आमेन. दळदिऱ्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान जाप दिली. आमच्या किरकोळपणान, दळदीरपणान, असोक्तायेन आमी जण एकलो देवाक उलो मारुया आनी दुबाविरीत तो आमचें आयकतलोच. ह्याच बरवशान जेजून शिकयल्लें प्रार्थन सगळीं बापाक उबारुया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेत पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणणाऱ्या जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान वतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय. कित्याक राजवटी, पदवी आनी महिमा तुजी शासनाच्या शासना. सुमया जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावार्टाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशेपरपणी तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेता आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासना. आमेन. सुमयाची शांती सदां घाल. तुमचे सवे आसूं, तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काटे, आमची काकूत कर. देवाचे शेळी संसाराचे पाप काटले, आमची काकूत कर. देवाचे शेळी संसाराचे पाप काटले, आमकां शांती दी.
सोमया जेजू क्रिस्ता तुजी कूड आनी रोगत आमी शिवंक वेता ती आमचेर जट्टी आनी खास थाडीन आसा पूण तुजी काकुतीन आमच्या आत्म्याक तशेंच कुडीक भलायकी आनी वखद दिवं. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपयल्यांत ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे तरेचे म्हाका फावना पूण तुज्या एका अक्षरान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मीक कमन्या खातीर मागणे मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता. सगळ्या वस्तूवन हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन आशेता. हे घोडये तुका हांव संस्कारान घेवन सोपना म्हणटो आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता आनी आकोच तुका एकवडटा. तुजे कडसून केदीच वेगळो जावं म्हाका दिवं नाका. जेजू ये आमच्या काळजात रावूं ये आमच्या काळजात रावूं ये. सोम्या जेजू ये आमच्या काळजात रावूं ये आमच्या काळजात रावूं ये. सोम्या जेजू ये आमच्या काळजात रावूं ये आमच्या काळजात रावूं ये. पळयात सदांकाल संवसार सोरोपर्यंत हांव तुमच्या सांगाता आसा. सर्वेस्पराक जोई. प्रार्थुया. देवा आमच्या सर्गीच्या बापा, जेजूच्या पुनर्जीवनपणा वरवीं आमच्या घायल्ल्या सैमाक तूं वखद लायताय आनी तें नवें करून आमकां सासणाच्या जिविताक तयार करताय. आमी आतां घेतिल्ल्या सोडवणेच्या जेवणा वरवीं आमच्या आत्म्याची घोटाय वाडय आनी अशें पास्कांच्या गुटाचो फोड आमच्या जिवितांत चडय. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. खरीत भाशेन आमचें मागणें देवाक उबारुया. जितलीं जाणां इन्फेक्टेड जाल्लीं आसात तांचे पासत, जीं बरीं जातात तांचेय पासत, जीं सेवा करतात तांचे पासत आनी ह्या वायटांतली आमकां निवार म्हूण खतखत्यान देवा लागीं मागुया. सोर पदवीदार आनी काकलुत्सारा देवा, तुज्या आख्खे रचनेचो तूं अप्रिमीत मोग करताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडे खाल कश्टवतल्यां पासत तुका आमी प्रार्थना उबारता. ती कोनवाडायेन आयकून घे. यावचीत सुरू जाल्ली पेस्त पिडा नियंत्रणा खाली येवंक हे पिडेक लागून दोगदवतल्यांक बेगीनूच इलाज आनी तांच्या कुटुंबांक फावो ती बळ शक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागूंक आमी तुजे सरशीं येता. हे पिडेचेर
पिढेचेर अभ्यास करतल्या अभ्यास करतल्या विज्ञानाक विज्ञानाक एक गुणादीक वासीन गुडादीक वासी बेगीनूच सोदून काडूंक बेगीनूच सोदून काडून आदार दी म्हूण आदार दी म्हूण तुजे लागीं तुजे लागीं आमी मागता. आमी मागता. आमच्या सरकाराक आमच्या सरकाराक आनी भोव करून आनी भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक भलायकी अधिकाऱ्यांक पोरजेच्या बरेपणा खातीर पोजेच्या बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारूंक ती पावलां मारून तुजे जाणवायेन तुजे जाणवाय उजवाडाय वाडाय जेजू क्रिस्ता जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं वरवीं आमेन. आमेन. निमणो आशिर्वाद घेवचे आदीं उगडास करता. लॉकडावन काडून उडोवंक ना अजून पासून आनीक पॅन्डेमिकूय सोंपूंक ना अजून पासून आमकां भिरांत आसा अजून पासून धोको आसा. ह्या पासत जी काळजी आमी आयज पासून घेतल्या आमच्या घरान भितर रावन जंय क्रावडेड प्लेसीस आसात थंयसर वचोन आसतना ह्यो वस्तू आमी अजून पासून करूंक जाय. जी शिस्त आमी सांबाळूंक जाय, जी नितळसाण आमी सांबाळपाक जाय, सॅनिटायझेशन आमी सांबाळपाक जाय तें अजून चालू आसा. विसरची न्हू, अजून पासून सांबाळून दवरुया. आमचें झूज ह्या कोरोना व्हायरसाचेर आड चालूच दवरुया. देवाच्या मोगान आमी शांती जोडुया आनी बरीं जावुया. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सूर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे उडोवप कर. शेवटाक आमी गीत घेवया F7 पेज नंबर 88. F7 पेज नंबर 88. जेसूक आमचे मोदें दवरून एकामेकाक प्रितीन दिवं चलया आमी पोतून घरा ताच्या मोगाक मनशाक जिखून जेसूक आमचे मोदें दवरून एकामेकाक प्रितीन दिवं चलया आमी पोतून घरा ताच्या मोगाक मनशाक जिखून